Learning from 11. Devoto al tesoro, tocamos todo quiera. Devoto al soscero, givito cabeto lica. Devoto al tesoro, tocamos todo quiera. Devoto al soscero, givito cabeto lica. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसा. तुमचे सगळे असो. बाबडीलो देव आमचो वरून आणि देवूच आमचो शेवट. आणि ह्या संवसारान आमी जियेतना होच देव आमकां सांगात दिता आनी मेले उपरांत सासणेक सूख. आयज करीत भशेन आमी मागता सगळीं जी कॉन्फ्रराची भाव भयणां ह्या संवसारान जिवन सासणेक सूख बगूंक पत्रेकता तांचे पासत. बरो वावर ह्या संवसारान ताणें करून देवाचें जेजूचें आसणें बगूंक ते गेल्यात जाल्यार तांचे पासत आमी बगूंक मेळटलें म्हूण तांचे पासत आमी मागता. तेच बरोबर जिवी आसा तांकां बरी भलायकी आमी ह्या दिसांत मागता. हेच मनांत दोनी दिसाची भेट पेटयतना पातकी म्हूण ओळखून देवाच्यान एकामेकाची आमी बक्षुणी मागता. हांव पातकी सद्या देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो विराग जालो सांगता. मोनाची तुमकां वायट धर्मांनी वायस करून हांवें जायती पापां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासून मागीर सदांच वाडले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवांसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेकाकाय दोयाळ आनी काकलुवंत जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केला आनी आमचे खातीर दोमदोमीत
पोरमळाचो देणे आनी येवन कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केला, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामसाराची, पोजोडपणाची आनी आपस्वार्थाची सावळी कोरयान तुमचे मदें आसूं नये, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनात. गाळी, फोट, पिसाट उतरां, न्हय म्हूण मोसकोऱ्यो, केस्तांवां तुमचे मदें आसची न्हय. हें सगळें तुमकां सोबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनांत दवरात की कामसाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक म्हणजे कुड्ड्या देवाच्या भोजप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजाच्या दायजांत वांटोना. पिसाट वादा वरवीं तुमी पोसोना जावन चोत्राय घेयात. हेंच वस्तूंक लागून देवाचेर कळपतात तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या बागार तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्या सोवे तुमी उजवाड जाल्यात. तर उजवाडाची भुरगीं कशी जियेयात. देवाचे उतर हें. देवाचे उतर. आमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताची देख घेवया. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसोना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताची देख घेवया. वावता वाळ्याचे देगेक लायला रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्यो रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो ताच्यो पोरण्यो सुकोड. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताची देख घेवया. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावेने अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यार उगून वेता तसलें फळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसंतनाक पावयता. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताची देख घेवया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सणवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावूंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सणवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करून 6 दीस आसात.
त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात न्हय सणवारा दिसा. पोट्टी पालून सोम्यान ताका म्हळें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलेल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सणवारा दिसा उदकाक व्हरना, तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले ए अब्रामाचे धुवेक ह्या सणवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानाक लोत जाली, पूण ताच्यो ओजापांच्यो करण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणे तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, 18 वर्सां ही बायल जेजू म्हणटा बरी नासली. जायते फावटी पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा कोणा कोणाचेर देवचार बसलेलो म्हणून, पूण ही बायल वेगळी. तिचेर देवचार बसूंक नासलो, पूण तिका देवचारान पिडा दिल्ली आनी असली बायल ती आसली जेजू म्हणटा. आनी जेजून जें कर्तूब तिचें सगळें केलां तें सणवारा दिसा केलां म्हणून थंय आसलेले अधिकारी ताचेर तिडटा. पूण बरें करूंक सुवात नाका, बरें करूंक वेळ नाका, बरें करूंक अमकीच मनशां नाका. बरें करूंक खंयच्याय वेळार जाता, खंयच्याय मनशांक जाता आनी खंयच्याय सुवातेर जाता. जेजू संदेश आमकां दिता तो कायदे आमकां घडल्यात, पूण कांय फावटी कायदे आड पासून वचून बरेंपण आमच्यांनी करूंक जाताच. आयज हीच शिकवण दर एकल्याक आमकां घेवया. घडटा ते भाशेन आमचे कुयेती प्रमाणे देवान दिल्ल्या गुणा प्रमाणे बरेंपण शिपडावंक जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या करण्यांनी अशें जावं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक चोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक विवण जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक चोय. म्हज्या बाबा कडेन नमोशन तुमचें बलिदान सट दिला देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय प्रार्थना सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. वैवशाळी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरमाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीचे वंदतोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. तें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उलो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत तुका मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती बागेन दर दितान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटदी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमचे बाबा मागणें म्हणटना तेच भशेन संवसारांत अंतरून गेल्लीं आमची कंफ्रादेची भाव भयणां तांकां मनांत हाडून हें मागणें मिटयतना सासणीक सूख तांकां मागुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज संवसार येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी.
सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकूतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक गाजली की पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोतोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. O prośbą ponad drzwi, co kon melojcy wiary, to sasnike Jezus Słowięcieta, a noc Jezu Angacurasa. I dewacie szeli są zracie papka taki, szeli czedzona apelnia miejscu wagi. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुखान म्हाका भलायकी मेळची. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कोणूय रुपान आमी समोर म्हणून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळो अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सद्भुजा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गाण्याचो अंक K4. जिविताच्या जिवितातून तुझेच जिवीत म्हाका लागोय. उजवाडाच्या उजवाडातून तुजोच उजवाड म्हाका लागोय. वासुऱ्याच्या सांगात्यांतून बापाचोची म्हाका पावय. जिविताच्या जिवितातून तुझेच जिवीत म्हाका लागोय. उजवाडाच्या उजवाडातून तुजोच उजवाड म्हाका लागोय.